Just like a child, who just is followed you, and who delights to feel His presence near. Just like a child, whose mind is not down, and whose heart is never proud. Here I come, oh Lord. Here I come just like a child. Here I come, oh Lord. Here I come just like a child. बाबाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नाम आमेन. आमच्या सगळ्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सगळे आसूं, तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या भाव भयणो, आयच्या क्रिस्मसाच्या काळांत आमी आसा आनी ह्या आयताराक मदीं मेळटा आमची तयारी आमी करता जेजूच्या पुनरुज्जीवनपणाक आमी तयार आसा. ही तयारी करतना एक भाशेन आमी आमच्या जिविताचेर न्याय आनी ह्या दिसांनी जेन्ना आमी घरा आसात मदीं वेळ आमकां मेळटा आमच्या जिविताचेर जावं आमच्या संबंधांचेर आमच्या फामिलीचेर आमी न्याय हें करतना ह्या दिसाचे वेळेन आमी वांटो घेतना आमचें जिवीत, आमच्यो फामिली, आमचें घराबें देवाच्या हातांत दवरया. हो आख्खो संवसार जो ह्या पिडेन तळमळटा त्या संवसाराक देवाच्या हातांत घालया आनी देवाक ही वागणूक बेगीनूच ह्या पिडेंतली आमकां मेळटली म्हणून आनी सगळ्यांक आमकां ताच्या पुनरुज्जीवना वरवीं एक नवें विशेषतायेचें जिवीत दिवं. Let us pray that God may help us to go through this situation that we are in. Let us pray that God may help us to reflect on our life. This is a time of Lent and a time where we are at home together with our families. Let us reflect upon our relationships between each other. And let us pray to God in this few days that He may bless us, He may bless our families, and He may help us to live a new life on the day of His resurrection. आनी पवित्र रीत फावो ते पयलीं वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. हांव आर्थिक सर्वविधार देवा आनी तुमकां भावा भयणी म्हजो प्रिय उचार सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सर हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो पुराण, हो म्हजो पुराण, हो म्हजो पुराण. ह्या पासत बायलो सदांच पारणारी सगळे देवतात आनी भोगतात आनी तुमकां भाव भयणी म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवाक विनोदी पुराण प्रार्थना करता. सर्वविधार देव आमची काकूळ करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूळ कर, सोम्या काकूळ कर, क्रिस्ता काकूळ कर, क्रिस्ता काकूळ कर, सोम्या काकूळ कर, सोम्या काकूळ कर. प्रार्थना. आमच्या गरजो देवाक दार दवरया. काकूळसारा देवा, पातकाच्या काळोखांतली आमकां भायर काडच्या आनी तुज्या दिव्य जिविताच्या उजवाडाक आमकां भरच्या. तुज्या पुताक तुवें संवसाराचो उजवाड कसो पाठयलो. ताच्या अमोल्य रगतान आमची पातकां धुवून काड आनी ताच्या अजागूण पुनरुज्जीवनपणान आमकां नव्या जिविताच्या उजवाडाक पावय म्हणून मागता. आमच्या सगळ्यांच्या उदरगती तो करदेव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. इजकियल प्रवादीच्या पुस्तका वेळेन वाचप. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, हांव आतां तुमचें फोंड उगडूंक वेता. तुमकां म्हजे परजेक तुमच्या
नव्यान पावूंक येता आनी जेन्ना तुमचे फोंड हांव उगडटलो आनी तुमच्या फोंडांतली तुमकां उठयतलो म्हजे करचेर तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां पळोवन येतलें आनी हांव तुमचे भितर म्हजो आत्मो घालतलो आनी तुमी नव्यान जियेतल्यात आनी परतून तुमच्या खासा देशांत हांव तुमकां शांतीन रावूंक दितलो आनी हांवें सर्वेस्पराक अशें सांगलां आनी अशें केलां म्हूण तुमकां भोंवतलें खुद सर्वेस्पर देव अशें उलयता देवाचे उतोलें देवाचे वडुकार आमचो जबाब सांगली ताच्या हातान आसा काकूळ थारणाची बोलती म्हणुया ताच्या हातान आसा काकूळ थारणाची बोलती खोल खोल फोंडार पडला तुका उलो मारता तूं म्हाका पाव सायबा खालते विनोदीचो म्हज्या प्रार्थनाचो आवाज तूं आयक सायबा आमच्या गुन्यांवाचो तुवें सोदाव घेतलो तुजे मुखार उबो सायबा कोण उरतलो जबाब ताच्या हातान आसा काकूळ थारणाची बोलती पूण पातकाक भोगसोणें मेळटा तुजे सोबे म्हणून परमेश्वराक आमी बसता तुका परमेश्वराची वाट हांव पळोवनूच आसा ताच्या उतरार पातून आत्मो म्हजो रावता जबाब ताच्या हातान आसा काकूळ थारणाची बोलती केन्ना फांतोडपाक वत राखणो आशेवन आसता त्या वर म्हजो आत्मो दोनयांक आंबेवून रावता विस्वास आपलो दवरून राखणो फांतोडीचेर आमचो विस्वास सगळो परमेश्वराचेर जबाब ताच्या हातान आसा काकूळ थारणाची बोलती ताचेर आमचो विस्वास कित्याक ताच्या हातान भरपूर मेळटा काकूळ थारणाची बोलती इस्रायलाक आतां सोर मुश्टेपणांतलो ताच्या अपराधांतलो निवाज्यात तोच एकलो जबाब ताच्या हातान आसा काकूळ थारणाची बोलती बागलपारून रोपकाराक बरयलोले चिंतलेले वाचप बाबा भयणीनो कुडीच्या वर्तवण्या प्रमाणें चलतात ती देवाक मानून वचो पूण तुमचे जिवीत कुडीच्या वर्तवण्या प्रमाणें न्हय तुमी जियेतात तें आत्मीक जिवीत कित्याक देवाचो आत्मो तुमचे सोबे विराट करून जियेता खरेंच क्रिस्ताचो आत्मो तुमचे सोबे नासलो जाल्यार तुमी क्रिस्ताची जावची नासल्यात पूण जोर कर क्रिस्त तुमचे सोबे जियेतात तुमचे कुडीचे मोडे लेगीत जाले जाल्यार तरी तुमचो आत्मो म्हळ्यार जिवान भरलेलो कित्याक तुमकां देवान पवित्र केल्यात जाणें जेजून मरणांतलो नव्यान जिवन केला त्या देवाचो आत्मो तुमचे सोबे विराट करून जियेता अशें जाल्यार जाणें जेजू मेलेल्यांतलो जिवन केला तोच तुमचे सोबे जियेतल्या आपल्या आत्म्या वरवीं तुमच्योय कुडी नव्यान जिवन भोगतलो देवाचे उतोलें देवाचे वडुकार उद्गार सोमी म्हणटा पुनर्जीवन कोण आनी जिवीत हांवूच जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो सासणांत वचचो ना सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं
तुमचे सगळ्यांचे सो आपण म्हणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महिमा तुका सुनया लाजाराच्या भयणीनी जेजूक सांगूंक लागली सुमया तुजो मोगाचो इश्ट बरो ना ही खबर आयकून जेजून म्हणलें हे पिडेन तो मरचो ना ती देवाच्या मानाक आयली तिचे वरवीं देवाच्या पुताक महिमा मेळची मार्था तिची भयण मारिया आनी लाजार हांचो जेजू मोग करी तो बरो ना म्हूण ताका खबर पावली तरी आसलो तेच सुवातेर जेजू आनीक 2 दीस रावलो त्या उपरांत ताणें शिसाक म्हणलें आनीक एक पावट जुदेयांत वचून यो जेजू पावलो तेन्ना लाजाराक फोंडांत घाल्यार 4 दीस जाले जेजू येता म्हूण आयकून मार्था ताका मेळूंक गेली पूण मारिया घरांत बसून रावली मार्थान जेजूक म्हणलें सायबा तूं हांगासर आसलो जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो आनी आजून पर्यंत तूं देवा लागीं मागशी तितलें देव तुका दितलोच म्हूण हांव जाणा जेजून तिका म्हणलें तुजो भाव नव्यान जिवो जालो मार्थान ताका परत म्हणलें तो निमण्या दिसा पुनर्जीवनाच्या सोयऱ्याक नव्यान जिवो जालो म्हूण हांव जाणा जेजून तिका परती म्हणलें पुनर्जीवन कोण आनी जिवीत हांवच जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो मेलोय जाल्यार जिवो आसतलो आनी जो कोण जिवो आसा आनी म्हजेर विस्वास दवरता तो सासणाक मरचो ना हें तूं सत मानताय ताणें ताका म्हणलें होय सायब संवसाराक येवचो आसलो तो अभिषेक देवाचो पूत तो तूंच म्हूण हांव सत मानता जेजू भोव कोतीवरीत जावन आपुणूय सगळोच करतलो ताणें विचारलें ताणें वड्या हो ताचो तितलो मोग करी पण तांचे भितरल्या थोड्यांनी म्हणलें ताणें गुड्ड्याचे दोळे उगडले पूण ताच्यान आतां मरणांतलो निवार जायनासलो तेन्ना नव्यान कोतीचो उस्कार सोडून जेजू समाधीशी पावलो ती एक धोल कशी आसली आनी तिच्या तोंडार एक फातर पडलेलो जेजून म्हणलें फातर कशी मुखार मेल्ल्याचे भयणीन मार्था ताका म्हणलें सायबा ताका 4 दीस जाले आतां ताका गाण मारली जेजून तिका सांगलें तूं विस्वास दवरशी जाल्यार देवाची महिमा तेंतली म्हूण हांवें तुका सांगूंक ना म्हणटूच ताणें फातर कुशीन काडून दवरली तेन्ना दोळे वयर लावन जेजून म्हणलें बाबा म्हजें आयकलें देखून तुजे उपकार आठयता म्हजें सदांच आयकताय म्हूण हांव जाणा पूण हांगा आसतलें पासत तुवें म्हाका धाडलें म्हूण ताणें सरपंचे खातीर हांव असो पळयना हें म्हणटूच ताणें व्हडल्या ताळ्यान म्हणलें लाजार भायर सर मेलो तो भायर आयलो ताचे हात आनी पांय फाल्यांनी बांदले आनी ताचें तोंड रुमालान बांदलें जेजून ताका सांगलें ताचे बांदपास सोडात ताका वचून जेजून केल्लें तें पळोवन मारियेशी आयिल्ल्या जुदेवांतल्या जायत्या जाणांनी ताचेर विस्वास दवरलो जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वागाणी तुका आसता प्रितीच्या भाव भयणो आयच्या वाचनांत आमी आयकलां आयच्या पयल्या वाचनांत आनी दुसऱ्या वाचनांत फोंडाची वा सोमारीची खबर आमकां मेळटा जर पयल्या वाचपांत आमी आयकलां देव एके तरेन सांगता की हांव तुमकां फोंडांतले जे कोण मरून गेले तांकां फोंडांतले वयर काडटलो हांव आतां तुमचें फोंड उगडूंक येता तुमकां म्हजे परचे तुमच्या फोंडांतली कुटूंब आनी इस्रायलाच्या देशांत नव्यान पावोवंक येता एजेकियल प्रभुच्या पुस्तकांत हें वाचूं एके तरेन देव इस्रायल परचे सांगता जें कितें हांवें तुका वाचायलें तें हांव तुमकां दिवंक येता तुमी
विश्वास दवरा हांव जें कितें हांवें तुमकां वाचयलां तें हांव करतलो ह्या फोंडांतले तुमकां उडयतलो तुमकां नव्या वाचयल्या देसान पावयतलो प्रितीच्या भाव भयणो हे पयल्या वाचपाक जर आमी आयकलां आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां कशे तरेन जेजू लाजारस मेल्ल्यांतलो जिवंत करता ताका फोंडांतलो भायर काडटा आनी ह्या दोनी घडणी कितें तरी आमकां संदेश आसा पयले सुवातेर मरण आनी जीव देवाच्या हातांत आसा मरण आनी जिविताचो दोनी देव आमी न्हय मरणाक घेवून गरज पूण देवा जो मरण आनी जिविताचो दोनी ह्या देवाक आमी भिवूंची गरज आनी कित्याक भिवूंची गरज कित्याक जर तर आमी क्रिस्तांव मरणांत आमचें जिवीत सोंपना आयच्या दुसऱ्या वाचपाक आमकां मेळटा तशें जीव वर्तमानांत जेजू सांगता पुनर्जीवनपण आनी जिवीत हांवूच आयच्या दुसऱ्या वाचपाक लागून पावलो म्हणटा आमी आमकां देवान सोडयल्या आमी जर तर देवाचो आत्मो आमचे भितर आसा आमी जेजू भाशेन जिवीत प्रितीच्या भाव भयणो आयज जर तर आमी पळयता संवसाराक मरण कशी आयलां अशें आमकां दिसता जायते जाण मरून गेले जायते जाण मरून फोंडांत पुण्या वेळार जेजूचेर जो विस्वास दवरता ताका सास्तीक जिवीत आसतलें हें आमी उगडास करूंक जाय जेजू की आमकां जिवीत दिता हें आमी उगडास करूंक जाय ह्या दुयेंसाचेर जेजू हो देव जैत करूंक शकता हें आमी विस्वास करूंक जाय जे पर्यंत इस्रायल प्रभाल्या वरवीं इस्रायल गोंयचे देवान सांगलें ह्या फोंडांतले हांव तुमकां उडयतलो परतून तुमच्या नव्या तुमच्या देशांत नव्यान पावयतलो तेच भाशेन हो देश हो जिवीत त्यो आमकां नव्यान दितलो बरें भलायकेचें जिवीत त्यो आमकां नव्यान दितलो ही आमी विस्वास करूंक जाय ह्या सोमारींतले ह्या फोंडांतले देव आमकां उडयतलो As we see in the first reading and the gospel, both the readings speak about tombs. In the first reading from the book of Prophet Ezekiel, God promises the people that He will raise them up from the tombs and let them or give them their nation once again, the promised land once again. God says, I will give you this new life once again. In the gospel, we have heard how Jesus raises Lazarus from the dead. And Jesus says, I am the resurrection and life. Let us not fear death, because death is not the end for Christians. If we believe in God, if we believe in Christ, we will live eternally. Yes, at the same time, we are sad that people have died. But remember, those who believe in Christ, God will take them into His eternal abode. And surely if we trust in Him, we will go or overcome through this. We will have a new life, a healthy life once again. Jesus, our God, wants us to trust Him so that we may be raised from the tombs that we are in at present. The second thing, दूसरो और अनासो फोन कॉस्टे फोन है उतनी फोन प्रीतिचा पावलो अनासो जेसु मिलाद कोता आणि मिलाद कोता त्यांना म्हणता बाबा हांव जाणा तूं म्हजें आयकता म्हणून पुणे हांव तुका म्हाका लागून म्हणिना हांव ह्या लोकां खातीर म्हणटा ताणी विस्वास दवरचे म्हणजे ताचो विस्वास पूर्ण आसा जेन्ना मानता जेजू म्हणटा तूं हांगासर आसतय जाल्यार म्हजो भाव वचचो आसा जेजू ताका म्हणटा तुका विस्वास ना आनी म्हणटा होय तूं परतून येतलो तेन्ना ताका जिवो करतलो म्हणून हांव जाणा पूण तरी आसतना जेजू ताका म्हणटा ह्या वेळार
विश्वास करतली जाल्यार ह्या काळात घडोवंक शकता आनी जेजू म्हणटा तो फातर कुशीक घाल सोमानी गेलो फातर कुशीक घाल Jesus asked the people to remove the stone away from the tomb. At this moment, all have questions, even Martha. And Martha says, Lord, it is already 4 days. He will stay, the tomb will stay. And Jesus says, believe in me. आपणाचे विश्वास दवर अशें जेजू म्हणटा आनी जेन्ना फातर भायर काडटा जेजू म्हणटा लाजार भायर सर लाजार come out of the tomb Lazarus come out of the tomb my dear friends we are in some kind of spiritual tombs this time of Lent and especially now when we are at home when we have a lot of time to reflect on our lives. Let us reflect on what kind or in what kind of tombs we are in. All this while we were living our lives. We were so busy, we were so hectic in our lives. Now is the time to reflect. Am I in some kind of a spiritual tomb? And for that, we need to look into our lives. What are my habits? What kind of attitude I have? How do I go about dealing with people, relating with people? Is it the right way? Are my habits good? Is my attitude right? आमच्या जिविताचे पयलो आमी नियाळ करूया म्हजे गूण कसले वायट संवयो म्हज्या जिवितांत आसना वायट संवयांक हांव सांबाळटा कशे तरेन हांव दुसऱ्या संवय कसल्या सोंगांनी कसल्या फळांत हांव पुरून आसा आयज जेजू म्हणटा हे फळांत भायर सर आयज हांव घरांत आसा I am in my family. How am I relationship with my family? Am I in a tomb with no relationship with my husband, with my wife, with my children, with my mother, with my father, with my brother, with my sister, with my grandparents, with my in-laws? Have I isolated myself from them? I'm speaking about normal life even before coronavirus. Was I in such kind of tomb with no or very little relationship with my family members? Have I something to overcome? Do I have to reconcile? Do I have to forgive? Do I have to give time? Do I have to understand? आमच्या घरांत आमचे संबंध वाडोवया म्हणजे संबंध बरे आसा जाल्यार कोणाक भोगसून गरज आसा जाल्यार एकामेका लागीं उलोवंक समजिकाय वाडोवंक गरज आसा जाल्यार तिच्या भाव भयणांक जायते फावटी आमी फोनार कशें बांदून दवरता आमकां आनी आमच्या घरच्यां मदें कांय संबंद आसना जेजू म्हणटा ह्या फोनांतली भायर सरात एकामेकांक कांय संबंद वाडोवया build your relationships with each other. Sometimes our prejudices, our biases, our thinking, our perceptions. For those whose wives work at home, जांची बायल घरा काम करता आनी तुमी घोव भायर काम करता जायते फावटी आमी बायल लागीं एक तरेन एक्सपेक्ट करता बायल आमकां कितें करून दितली घराचें सगळें काम करतली आनी आमी कित्याक आमी जायतें काम करूंक मेळना भायर अशें आमी चिंतता and we have housewives who think that they should do all the work for us in the house. Now is the time. Let us take the role of your wife. Whatever she is doing, let me try to do it at least 1 or 2 minutes. Surely she will be there to help you. Let us exchange the roles and see. It is that time I will understand what kind of tone I was to, what was my perception. What was my understanding regarding her, regarding my wife?
बरे तरेन जाता उलय घोडे आयज तुका सोदली तुज्याय कोणाकय तूं भायर सरो आनी तुज्या घोवाक वचून वचो जायते फावटी आमी चिंतता आरे तो कांय करिना येता सुसेगाद सगळें हांवेंच करपाचें तोय कितें म्हणटा तेचें आयक उलय समजीत भुरगीं जायते फावटी आमचे मदें भुरग्यां मदें भाव भयणी मदें किजिलां आसतात हो वेळ हें सगळें पयस करून मामी डॅडीक हेल्प करप Children should help their parents now. Parents should teach their children. जायते फावटी आमच्या घरांनी कितें आसा आनी तीं कामां करतात. The maids do all the work. Now there are no maids. Maids are at home. They are enough. Teach your children to work. Bring them out of these homes also, wherein they always thought that was the job of the servant. Teach your children to work. Give them the dignity of labor. Teach them the dignity of labor. असले मनांत भायर सरले आयच्या मिसाचे बेगीन देवाची कृपा आमकां मागली पयलेच फावटी देवाचेर विस्वास दवरून ही गंभीर परिस्थिती आसा ही गंभीर परिस्थिती देवाचेर विस्वास दवरून आनी ह्या परिस्थितींतली देवान आमकां सुरक्षीतपणे परतून आमचें जिवीत बरे तरेन जगूंक आदारलें दुसरे सुवातेर जर तर आमी कसले पत्नीक फोडात भितर आसात जाल्यार तातूंतली आमी देवाचे कृपेन भायर सरप एकामेकाच्या आदारान भायर सरप देवाची कृपा आमकां मागूया. Let us pray that God may help us to trust Him more and more in this present situation, that we may come back to the new life, to a healthy life once again. Let us also pray that God may help us to come out of our spiritual tombs. So we know never याच देवाचेर आमी विस्वास करून आनी बरोबर आमी सोप मानना म्हणून सोप मानना देवाक सर्व देवाक बापाक स्वर्गांत पृथ्वीच्या आसतात आनी जेजू क्रिस्त ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या आसूं तो पवित्र आत्म्या वरवीं वरवीं समोर आमकां वाडयता समोर पोसला ताका आदारान पोसले ताका पुरसार चडलो तो मेलो आनी ताका न्हिदलो तो मेल्या मदें येवन तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो जिवून जालो स्वर्गाक चडलो सर्व पिता देवा बापाच्या वसऱ्याक बसलो तुवें तांची मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो सत्वान पवित्र कातोलीक पवित्र भक्तांचो एकता पातकाच्या पावसांनी फुडचें जिवन कोण सासणाचें जिवीत आमेन. ह्या वेळार थोडोसो वेळ हांव घेत रावलो आनी ह्या वेळार तुमी तुमच्यो गरजो देवा मुखार दवरा सगळ्यो गरजो जावं पावसाळ्या खातीर मागप गरमी फुडाऱ्या खातीर मागप राजकारणाऱ्या खातीर मागप जे कोण ह्या पिडेन कश्ट वता तांचे खातीर मागप आनी आमचेच खातीर मागप तुमच्यो गरजो देवा मुखार दवरा. मोगाळ बाबा आमची मागणी आमी गावपाक हे पिडेन आसलेल्या संवसाराक तुका आमकां आनी हे पिडेन ती आमकां मेळटली कर हे पिडेन ती मेळटली जाताना आमच्या पातकांत ती आमकां मेळटली कर आनी शुद्ध निर्मळ जावन तुज्या पुनर्जन्माच्या दिसा आमी ही दिसांतल्या तुज्या पुनर्जन्माच्या सुवाळ्याची आमी करता आमी पुनर्जीवन कशें जिवूं नवें जिवीत कशें जिवितांत कशें जिवूं नव्यो बऱ्यो संवय आमकां तुजी कृपा आमकां ह्या निवांत क्रिस्तांव आमच्या
let us lift up the whole world in the hands of God, that He may accept His offering and heal the world. Heal all those who are under the sickness, that He may give us good health, good strength, that He may strengthen us physically as well as spiritually in the season of want, that He may be with us, guide us, and protect us. सर्वेश्वरा श्रेष्ठच्या विस्तारा मित्रांनी वाचता आणि तुझ्या उदारपणात तुझ्या नावात दिला तो आमकां बोलतो प्रेतोवेन दिला आणि मनुष्याच्या भावात केला तो आमकां जिविताचो पुनः सांगतो शास्त्रांच्या शास्त्रांत देवाक स्तोत्र. सर्वेश्वरा श्रेष्ठच्या विस्तारा आमकां वाचता आणि तुझ्या उदारपणात तुझ्या नावात दिला तो दाताचो स्वरूप आमी तुका बोलयता दादवाले दिला मनुष्याच्या भावात केला तो आमकां पिवाण सांगतो शास्त्रांच्या शास्त्रांत देवाक स्तोत्र. म्हज्या भाव भयणो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान स्वर्गपिता देवा बाबाक मानता तसलें जावं म्हण मागता. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक घालून आमच्या नाती पवित्रतेच्या आदाराक सर्वेस्वर आनंद. कागदच्या बाबा जेजूच्या कुडी रोगप्याच्या बलिदानांत वांटो घेवन आमी आमकां एकठांय जाल्या पातकांत सर्वोंद्या आमकां ताच्या वडील रोगतान निर्मळ कर आनी ताच्या गोश्टा मार्गावरवीं नवे जिणेच्या मार्गार चलूंक आमकां कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारल्या आमी ती सर्वेस्वराताय मागता. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिवपासुया गोंयचे आमी करून फावो. सर्वेस्वराक पवित्र बाबा स्वर्गपिता आनी शास्त्रांचे देवा स्वर्ग आनी स्वर्ग तांचे जेजू क्रिस्त आमच्या सुन्यावरवीं आमी तुका दिवपाक सोदता. हो कायदो देवीचो आनी आमच्या फायद्याचो मनशा कुळाक काडोखांतले आवडताच्या उसवाडाक पावोवच्या तो आमचे मदें मनीस जावन आयलो. आदामाच्या पातकाक लागून आमी गुलामपणांत सोंपल्या पूण आतां जेजू सवय पवित्रस्नाना वरवीं तुजी आपणायल्ली भुरगीं आमी जावच्या तुवें आमकां नवो जल्म दिलो. देखून स्वर्ग आनी पृथ्वी तुज्या मनाक नवें दीत घालतात आनी आमी तुका वंदून सर्गीच्या सोंप्या दरबारा सदांच निरंतरी तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर स्वर्ग आनी संवसार मोल्यान तुज्या वैभवान पूण सर्गी तुका सरी सरी सर्वेस्वराचे नांवी येता ताकाच पूण सर्गी तुका सरी सरी. बाबा खरोच न्हू तुज सगळ्या पवित्रपणाची सोय तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुन्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोग. आपलेच कुशीन गोश्ट मरण सोसून घ्यायचे ताणें उडोवन येतो तातूंत वासून तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हणलो हो तुमी सोयस घ्या आनी खाया. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समज करची. तेच वेळी जेवण जातोच टायम आसता तुका नव्यान घेवन आसूं ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हणली तुमी सोयस घ्या आनी आमी ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणीक तोराराची
मोसाळ्याच्या तुमचे वासत आनी समेस्त मनशां वासत हें म्हज्या उगडासा. बाळगाचो करून दिया तुज्या कुर्साक आनी मनोज मनमणावून तुवें आमकां सोडिल्ली सुन्या संवसाराच्या सरपंटाक आमची सरपण कर. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी मनोज मनमणाचो आमी भोवतीपणी प्रयास करता आनी हो जिविताचो उदो आनी सरपणीची कास त्रास करता. तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिवसता आनी जेजूची कूड आनी रोग शोध करया आमकां समजता. पवित्र आत्म्यावरवी एकट्याक कोर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आर्किप्रिटोनीचे विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाटील बाबा फिलिप नेरी आमच्या कुडी बाबा आनी सगळे यात्रिकी वर्गां तिका पेरी मोगान पडले. मनोज मनपणाचो वसत मेळ्ळ्या ते आमच्या भाव भयणाची खातीर कर. तांकां आनी तुजे इश्टावतीक मेळ्ळ्या समजता तुज्या परिसरीत मुखापण पडून फावो. आम्हा समजताची दया कर आंगवार मारी देवाची मायेसा भाग्यान सुजय चोपडी भाग्यान दोरता आनी सोरकाळ इतका मागवल्या त्या सगळ्या भक्तां मार्फत सासणाच्या सुखान आमकां मांडटा. तांच्या सानांतल्यान तुजी महिमा गावून आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सानांतल्यान त्या जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदर बाबा सर्वोत्तम आनी वैभव सासणाच्या सासणांत आमेन. जेजूची वैज्ञान प्रार्थना करताना खेरीत भाशेन आमकां ह्या पिढींतली मेळणी करून आनी नव्या जिविताक पावून देवाचो आदार मागया. तेच भाशेन आमच्या वतपी फळांतल्यान आमी भायर सरून नवें बरें जिवीत आपणाक देवाची कृपा आमकां मागया. Let us pray that God may heal us and bring us to the new life, new promised land. New promised land in the sense that we overcome this illness, overcome this weakness, and live a new life, a happy life, Let us also pray that God may help us or give us His grace to come out of the spiritual tools that we have, that we may live a life that is worthy to be called a Christian, a life that God wills for us. आमच्या बाबा सर्वींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरो आयज आमकां आनी आमी आमचे चुकलेल्या मनशां अशी आमची पातळां वस आनी आमकां ताळणेक पडत येवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्कारीत आमकां सर्वींच्या सुखाक आनी आमच्या सुखमयदाराक जेजू क्रिस्ताच्या आमी भरवशाक पळयता. तर आमकां तुज्या उदार दाखोवपी सर्व आत्मांतली सुख आनी सर्व आदारांतली वाडय. कित्याक राष्ट्रपती पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासणां. सुन्याचे क्रिस्ता तुज्या दोन गुणांक पडले. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पापांचे पूण तुजे पवित्र सोबीच्या आवार्थाचेर दिसता आनी तुजे उशेपणान तिका शांती आनी तूंच तिका एकपणान सांबाळ. सचियताय आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणां. आमेन. सुन्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबत आसूं, तुमचे सोबत आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती दिया. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची कापड कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची कापड कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती.
हे देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले शरीराच्या जेवणाक आपयल्या ती सुवात सुमया देवाचे भितर येवचे म्हाका फावो पडूच्या एका चुकान म्हाका भलायकी मेळटली पयलींच्या वावरान ह्या वेळार अपूण देवाक शकता तेच भाशेन तुमी सगळीं आमी सगळीं एकाच जेजूची खूब म्हणून आनी जेन्ना हांव शिवता तेच भाशेन ह्या आमच्या जेजूक आमी वतनीक फाटीं मेळटली आनी हीच जेजूची खूब हेच जेजू तुमच्या काळजान वतनीक फाटीं येवकार दिली प्रार्थना सर्वेस्परा सासणी उजवाडाच्या ह्या संवसारांत जल्मतल्या सर्व मनशांचेर तुजो उजवाड पावयला तुजे कृपेच्या पावसाळ्यांत आमची काळजां उजवाडा तुजे मोहिमेक फावो आनी तुका मानता तेंच आमच्या मनांत घाल आनी खऱ्या काळजांत तुजो मोग करून आमकां करता त्या निमातान जेजू क्रिस्तांव आमच्या सुनांनी सर्वेस्पर तुमचे सौम्यासो तुमचे सौम्यासो सर्वदार देव बाप आनी भोगता तुमचे आशीर्वाद करून वचून या क्रिस्ताची शांती आनी मोगान तुमकां देवाचे